लुकसाण जावपी महामंडळां चलोवप हाचे फुडें सरकाराक परवडचें ना। सगळ्या महामंडळाच्या अर्थीक स्थितींचो नियाळ घेवन लुकसाणींतलीं महामंडळां बंद जातलीं, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। ईडीसीन सरकाराक लाभांशाचो धनादेश दिल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सगळ्या महामंडळाच्या अर्थीक स्थितींचो नियाळ घेवपाची प्रक्रिया आतां सुरू जातली, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। अर्थीक उदरगत महामंडळ बरो वावर करता। महामंडळाचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हांणी सरकाराक महामंडळाच्या लाभांशाचो धनादेश भेटयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 86,20,260 रुपयांचो धनादेश मुख्यमंत्र्यान स्वीकारलो। ईडीसी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे आणि ईडीसी कॉर्पोरेशनचे बाकीचे सगळे त्यांचे स्टाफ सगळ्यांच्या खूप खूप अभिनंदन करता। आमच्या कॉर्पोरेशनात सगळ्यात प्रॉफिटान चलपी कॉर्पोरेशन आणि फक्त प्रॉफिटान चलपी कॉर्पोरेशन म्हणना, सरकाराक सपोर्ट करपी कॉर्पोरेशन। सपोर्ट विविध तरेन, एक डायरेक्ट बाय गिविंग अ डिविडंड, दॅट इज वन। सरकाराक लोनूय दिता ते आमी ईडीसी आणि बाकीचे त्यांच्या कडल्यान लोन घेवपाचें काम करतात। दुसरी गजाल, तिसरी गजाल, सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स ते इम्प्लिमेंट करतात, जशी CMRY, जशी ट्रायबलाची इंडस्ट्रियल स्कीम, ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी बी ते इम्प्लिमेंट करतात आणि सरकाराक वेगवेगळ्या कामांनी फॅसिलिटेट करता। फॉर एक्झाम्पल द लँड एक्विजिशन प्रोसेस व स्ट्रीमलायन करपाक अशी 4 वेगवेगळी कामां ईडीसी कॉर्पोरेशन करता। हे फावटी फायनान्सान आमी सगळ्या कॉर्पोरेशनाचो रिव्ह्यू घेतले आणि वेळ पडलो जाल्यार गरज ना ती कॉर्पोरेशन बंद करपाक जाय। म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा, कारण सरकाराचेर वयल्यान जाल्यार बर्डन आसा। ह्या फायनान्शियल कंडिशनान अननेसेसरी बर्डन असलेली कॉर्पोरेशन दवरल्यात काय अर्थ ना। जे प्रॉफिट मेकिंग आसा किंवा सेल्फ सस्टेनिंग आसा